करपाक डबल इंजिनान केल्लो विकास दाखोवचो लोकांक, सांगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनान। बिहार वेंचणुकेत लोकांनी काँग्रेसीक दाखयलो जागो, बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या राज्यात कितें करचें हें आमकां सांगपाची ना गरज, मुख्यमंत्र्याची आप आनी काँग्रेसीचेर खर टिका। घोगड हाऊसिंग बोर्ड सुरी हल्लो प्रकरणात 4 दुबावित आरोपीक फर्मायली 7 दिसांची पुलीस बंदखण, शांतता आनी कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर सुन्नी गुलिस्तान मशीद 2 दिसां खातीर केला सील। एके वटेन पर्यटन खातें म्हणटा युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पांची जमीन पर्यटन खात्याचीच, जाल्यार दुसरे वटेन वाडटा चिमलाकारांच्यो मागण्यो, प्रकल्प पुरायपणान रद्द जालो अशें मंत्रिमंडळान मान्यताय घेवची मागतात चिमलाकार। शिरगांव जात्रेच्या फाटभुंयेर जाली बसका, फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदू जात्रे वेळार वायट घडणूक घडची न्हय, ताका लागून कडक उपाय येवजण करतले, जिल्लो अधिकारी अंकीत यादव हाची म्हायती। मायकल लोबो राजकारणातलो जोकर, विजय सरदेसाय भाजपात केन्नाच करचो ना प्रवेश, गोवा फॉरवर्डाच्या मोहनदास लोलयेकारान केले स्पष्ट। आता पळयात खबरो विस्तारान। विकसित भारत आनी विकसित गोंय जाय जाल्यार दर एका बुथाचेर उण्यांत उणी 50% मतां मेळप हो आमचो स्पष्ट ध्येय आसा। राज्य आनी जिल्लो पावण्यार ही रणनीती तयार आसा। आता खरी ताक तुमचे कडेन आसा, नियोजन तयार आसा, फकत अंमलबजावणी ही तुमची जापसालदारकी, अशें म्हणत राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीनान उलो मारलो। 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रत्येक बुथार भाजपाक 50% मतां मेळटली असो संकल्प करपाक जाय। डबल इंजिनान केल्लो विकास लोकांक दाखयात। काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार, भाजपा म्हणजे विकास हे लोकांक सांगात। शिस्त, समर्पण, निश्चर्यान देश मुखार व्हरपा खातीर वावुरया। राजकारण हे मॅरेथॉन, हांगा गती परस स्टॅमिना चड म्हत्वाचो आसा, अशें म्हणत नितीन नबीनान ताळगांव जाल्ले कार्यावळीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडयली। कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है, और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है। 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं स्टेमिना का टेस्ट होता है, और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है। इसलिए मैं अपने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों से कहने आया हूं, मित्रों हमें अपने समय का पूरा मेहनत करना है। 2027 का चुनाव हमारे सामने एक लक्ष्य लेके आया है कि अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, विकसित गोवा की ओर देख रहे हैं, तो 2027 में हम अपने बूथ में कैसे 50% वोट पाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें नितीन नबीनाक सांगले, तुमी म्हजे बॉस आसात, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगले। मात नितीन नबीन आतां भाजपाचो बिग बॉस जाला आनी ताच्या फुडारपणा खाला फुडल्या 5 वर्सांत आमी सगळ्यो वेंचणुको जिखतले असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। येवपी नगरपालिका वेंचणूक, सीसीपी आनी फोंडा पोट वेंचणुकेत भाजपा भोवमतान जैतिवंत जातले असो दावो मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या भाषणांतल्यान तांच्यांनी तांकां सांगलें की यू आर माय बॉस। हांव तर म्हणटा नितीन नबीनजी इज नाव बिग बॉस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। परत एकदा आमकां आसा तशें 27 परत सरकार हाडपा खातीर म्हाका खात्री आसा तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल हे सगळें काम करता आसतना जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसात तर हांव ताका सांगपाक सोदतां की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात। म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळीकडे न्हयकारल्या। गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हाणें सरकाराच्या कामगिरीचेर आपलो खोर विस्वास उक्तायलो। आमच्या मंत्रिमंडळाचेर भ्रष्टाचाराचो एकूय दाग दाखोवपाचें धाडस कोणाकूच जायना अशें दामू नायक हाणें सांगलें। नितीन नबीन सारखे तरणाटे फुडारपण आशिल्ल्यान भाजपा फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता आनी 2027 वर्सा सलग 4थे खेपे सत्तेर येतली आनी 27 पैकी 27 जागे जिखतली असो विस्वास दामून उक्तायलो। असे एक व्यक्तिमत्व असा, असे मंत्रीगण असा, कोणाक एका कापसतात सुद्धा ना की एका तरी मंत्र्याचेर आरोप करचे आणि सांगचे की हाजे कडेन कसलो तरी डाग असा आणि कसले तरी घोटाळा केला, असे खंयच आमच्या पक्षान जावना। 2027 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हम चौथी बार जीतकर हम माननीय नरेंद्र मोदी को भेंट देंगे। 27 नारो।
आयज जे विरोध करतात तेच लोक आदी सत्तेर आसतना गोंय खणकाम थांबोवपा खातीर जापसालदार आशिल्ले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. आयज मायनिंग जेन्ना कश्टान आशिल्ले, मायनिंग जेन्ना बंद जाले, तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना, लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना. आयज हे जे लोक आमकां विरोध करतात, तुम्ही प्रत्येकानी लक्षात घ्या, हे जे संस्था आमकां विरोध करता, हे लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले. आयज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तरच आम्ही फुडें सरतले, तरच 2027 योग्य तरेन आम्ही सरकार आम्ही हाडू शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बिहार वेंचणुकेत लोकांनी काँग्रेसीक जागो दाखयलो. गोंयांत कितें करचें हें बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाची गरज ना. विरोधी पक्ष युतीत एकठांय आयला, तांकां सारको ध्येय ना. रस्त्यार बसून सांगतात तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना. गोंयचो विश्वास फकत भाजपांत आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षाक धारेर धरून बरेच उजरावन काडले. पळयात. भाजपाची वेंचणुकेच्या ढोलार बडी पडल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत आता पालिकेच्या वेंचणुकेचेर पक्षाच्यो बऱ्योच खटपटी चल्ल्या. फोंड्याची पोट वेंचणूक, पालिकेची वेंचणूक आमी ठामपणान जिखतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. 50 वर्साच्या काळात केन्ना कोणे सुविधा दिवंक ना ती भाजपान दिला. रस्त्यार बसून सांगता तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना. जांच्या इतिहासात कोणाचेच पडलेले ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. गोंयचो विश्वास भाजपाचेर आसा. कितल्यो विरोधी पार्टी एकठांय आयल्यो आसत, तांकां ध्येय ना, धोरण ना, मोख ना म्हणून तांकां सगळे कडेन न्हयकारला. बिहार वेंचणुकेत काँग्रेस आपली जागा लेगीत सांबाळूंक शकले ना आनी बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या राज्याक कितें करचें हें सांगपाचो अधिकार ना अशें म्हणत ताळगांव जाल्ले बसकेंत मुख्यमंत्र्यान गोंयांत आशिल्ल्या हेर विरोधी पक्षांक बरेच उजरावन काडले. सीसीपीचे इलेक्शन्स मार्च म्हयन्यान केन्ना तरी आसतले. म्युन्सिपालिटी 11 म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन्स येता त्या मे म्हयन्यांतल्यान केन्ना तरी आसतले. आमी सगळ्या जाणांनी सज्ज रावपाक जाय. फोंड्यांतले बाय इलेक्शन्स केन्ना तरी मार्चांतल्यान जातले आनी ह्याच संघटन शक्तीचेर आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी फोंड्याचे इलेक्शन जिखतले, म्युन्सिपालिटी जिखतले आनी सीसीपी जिखतले हे परत एकदा कार्यकर्त्यांक हांव ठामपणे सांगता. गोंयांत सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, गृह आधार योजना आसतली. गोंयांत हाज्या पयलीं अशा पद्दतीच्यो योजना केन्ना नाशिल्ल्यो. अरे पुराय राज्याक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणी दिले आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात दिले. 50 वर्साच्या कार्यकाळात केन्ना कोणी हेजे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक नाशिल्लें. आणि दुसरें येता आसत त्या काँग्रेसीक जर पुळको येता आसत जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता, अरे ह्या राज्यात एसटीचो स्टेटस जर कोणी दिलो आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकराक दिलो, अटलजीन दिलो. हांगासर आमकां सांगपाची गरज ना. आम्ही सातत्यात हे सरकार एसटी, ओबीसी आणि त्याच्या भायर फुडें वचून एससी आणि एक स्टेप फुडें वचून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्या लोकां खातीर काम करपाचें जर कोणी केला आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात केला. आणि म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना. जे आज रस्त्यार बसून जे सांगतात तांच्यांनी ना डेव्हलपमेंट करूंक किंवा ना तांच्यांनी केन्ना एसटीचे कैवारी जावपाक, त्यांच्या पक्षाचो इतिहास काढून पळयात. अरे ज्या पक्षाच्या इतिहासाक केन्ना कोणाचे पडिल्लेच ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसत जाल्यार हांव ताका सांगपाक सोदता की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात. म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळीकडे न्हयकारल्या. पुराय देशभर हांच्याकडे आत्ताच नुकतेच जाल्ले बिहारातले इलेक्शन की ज्या बिहारातल्या इलेक्शनाक आपले डेपॉझिट सुद्धा वाचूंक शकले ना अशी काँग्रेसची स्थिती आसा. आणि दुसरी आनी एक पार्टी हांगासर गोंयांत आसा जेका स्वता भितर उडयल्लो तेणी आमच्या त्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका येवन सांगपाची गरज ना. अरे जे मंत्री अजूनही भितर आसा त्यांच्यानी आमच्या राज्याक शिकोवपाची गरज ना. गोंयकार समर्थ आसा गोंयचो विकास करपा खातीर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या वर्सा प्रमाण कसलीच वायट दुर्घटना घडची न्हय म्हणून अंदू शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे वेळार कडक उपाय येवजण करतले. तसो निर्णय शासकीय पावण्यावयले बसकेत घेतला. एप्रिल म्हयन्याचे 21 तारखेक जावपी लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवां एक महत्वपूर्ण बसका जाली. उपरांत फाटल्या वर्सा खेटाखेट जाल्ल्या आनी हेर सुवातींची पळोवणी करून सुरक्षेच्या नदरेन आढावो घेतलो.
2025 वर्सा शिरगांवच्या जात्रे वेळार खेटाखेट जावन सुमार 6 जाणांक मरण आनी 50 ते 60 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्ली. अंदू अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून शेनवारा जात्रेच्या फाटभुंयेर शिरगांवा एक म्हत्वपूर्ण बसका जाली. हे बसकेक उत्तर गोंयचे उपजिल्लोधिकारी अंकीत यादव, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार, मामलेदार, पुलीस उपअधीक्षक, निरीक्षक तशें भलायकी आनी हेर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. फाटल्या वर्सा प्रमाण कसलीच वायट दुर्घटना घडची न्हय म्हूण अंदू शिरगांवचे लयराईचे देवीच्या जात्रे वेळार कडक उपाय येवजण करतले. तशेंच खेटाखेट जाल्ले आनी हेर सुवातींची पळोवणी करून सुरक्षेच्या नजरेन आढावो घेतलो. along with ST Nodua, Deputy Collector, all the government departments were here, temple community, village panchayat, villagers. So in this meeting we discussed all the issues. Before this, on 7th of January, there was a meeting which was held in my office. Today we had a meeting here. Now we go to the field, see all the points and go through all the preparations and everything. पिछली बार में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में वापस नहीं Now we are taking care of all the precautions and safety measures. इस बार पुलिस की संख्या बढ़ाई जाएगी Every department is taking full care. और इस बार सर समिति यही पिछली बार समिति जो तो वही चलेगी या फिर कोई उसमें I cannot comment on that. That is, I can simply speak about what arrangements we are doing on the safety standards. आणि प्रत्येक पब्लीक शॉपांची मागी रस्तो आमचो अरून जाता तितून शॉपार कंपाउंडावाला भायर घालतात तितून ते एनकरेजमेंट जाता आणि लोकांक वचपाक न्हू एक्सेस कांयच मेळना. म्हणटा आमी कितें डिसिजन घेतला आनी इवन कलेक्टरान इन्स्ट्रक्शन दिलां कितें डेप्युटी कलेक्टराक आनी हेका पंचायती विलेज पंचायती की कोणाकूच एनओसी इलेक्ट्रिसिटी एनओसी दिवं नाका अनलेस एंड अंटील परमिशन ऑप्टन फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर. डेप्युटी कलेक्टराचें ऑब्जेक्शन एनओसी घेतल्या शिवाय परमिशन घेतल्या शिवाय कोणाकूच इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मेळचें ना. आनी आमी त्या बाबतीन स्ट्रॉंग आसा कितें की रस्त्यार शॉपाक बुड्डे पासून म्हणजे ह्या स्पॉटा पासून देवळा पर्यंत कोणी शॉपाक घालच्यो न्हू. फक्त दोनात हे आसा पळय होमखाणाचो जागा आसा पळय न्हू सर्वे नंबर 88 आनी सर्वे नंबर 53/2 हांगासर जी कडीची जागा आसा न्हू सादारण एक 10 मिटरच हे हेवटेन 10 मिटर तेवटेन 10 मिटर रस्त्या वयल्यान दिसता सेक्युरिटी तितक्याकूच दुकानां लावंक मेळटली ती बी देवस्थानची प्रॉपर्टी बाकीचे कडेन दुकानां फाटसून थंयसर देवळा फाटसून जी देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा थंयसर दुकानां लावची ना. वयली 93 बार आसा पळय न्हू 93/1 म्हणजे वयलो प्लॉट केल्लो आसा तो वयल्यान म्हणजे तो किरकूम दाखतो थंयसर दुकानां आनी पार्किंग जातलें. पूण शॉपांक घालपाक आमी फोडना शॉपाक घालच्यो न्हू आनी लोकांनी आमकां सहकार्य करचें. दुसरे दिसा शॉपाक घालुया येता जात्रे दुसरे आमी आमचे कडेन कांय शॉपकीपर आयिल्ले खाज्याकार बी की मागीर घालुया येता पूण दुसरे दिसा शॉपाक घालपाक आमी कित्याक करता पूण रस्त्यार जास्तीत जास्त अवॉयड करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हळ्यार विजय सरदेसाय. विधानसभा वेंचणूक जावन विजय खंयच्या पार्टीत प्रवेश करतलो ताचेर आपूण भाश्य करपाक सोदिना म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. जाल्यार मायकल राजकारणांतलो एक जोकर ताका नाका जाल्ली वादग्रस्त विधानां करपाची संवय जाल्या अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी मोहनदास लोलयेकारान सांगलें. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या राजकारणांतलो मुखेल फुडारी विजय सरदेसाय भाजपात प्रवेश करता अश्यो आरत्यो परत्यो वावडे पातळिल्ल्यो. हाका धरून पत्रकारांनी आमदार मायकलाक प्रस्न केलो. विजय सरदेसाय भाजपात प्रवेश करपाचो आसा की ना असो प्रश्न केल्लो. ताचेर जाप दितना मायकल लोबो उलयलो. गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हळ्यार विजय सरदेसाय. विधानसभा वेंचणूक जावन विजय खंयच्या पार्टीत प्रवेश करतलो ताचेर आपूण भाश्य करपाक सोदिना. उपरांत मायकलाच्या ह्या विधानाचेर गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी मोहनदास लोलयेकारान प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल राजकारणांतलो एक जोकर ताका नाका जाल्ली वादग्रस्त विधानां करपाची संवय जाल्या. विजय भाजपात प्रवेश केन्नाच करचो ना. काँग्रेसी वांगडा आशिल्ले युती बरोबर रावन तो वेंचणूक लढयतलो अशें लोलयेकारान स्पश्ट केलें. Election is expected in time only. It will not happen before that. विजय सरदेसाय म्हणटा डिसेंबरान बीन जातले म्हणून सो विजय संपर्कान आसतलो खंय आनी तुवें आमचे वाटेन येतलो म्हणलें ताणें. ना तो संपर्कान आसतलो तेणें म्हटलां. मायकल बाब तुमी आमच्या बरोबर आसतले म्हणून नेक्स्ट इलेक्शनाक. विजयाचेर काय उलयना न्ही हांव. विजय इज अ लिडर बाय हिमसेल्फ. पळय गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणजे विजय सरदेसाय. विजय कितें उलयता तेजेर नेम ना म्हणटा. नो
तो लिडर बाय हिमसेल्फ तो खंय वयतलो कितें करतलो इलेक्शन जावन तें आमकां हांव तेजेर कमेंट करिना आयज लेट द टायम कम वी वील कमेंट. विजय बीजेपीक वतना हें सगळ्यांकच खबर आहा कित्याक आमी पयलीं दिसान एक स्टँड घेतिल्लो इवन आतां जे जायते जाण म्हणटा पळय जेन्ना पयल्याच 17 विजयान बीजेपीक सपोर्ट केलो विजयान सपोर्ट केलो पूण विजय बीजेपीक गेलो ना तेन्ना आमच्यान पार्टी भितर जॉयन करपा जाताली पूण ती केली ना. सो आमी एक क्लियर कट सद्या तरी धोरण अशें आहा की जेन्ना सान गेल्ली आतां 5 वर्सां मायज जाली आमी बीजेपीच्या विरुद्ध सातत्यान फक्त जर कोण लढाई दिता तर गोवा फॉरवर्ड पार्टी दिता. विजय सरदेसाय सातत्यान बीजेपीच्या विरुद्ध आनी सगळ्या पार्टीक एककडेन करपाक विजय सरदेसाय लीड घेता. विरियातो सुद्दां पयरच्या इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन फुल्ल सपोर्ट केलो म्हणजे आमी खंयचीच अपेक्षा दवरनासतना युती धर्म म्हूण आमी काँग्रेस सद्या तरी काँग्रेसी बरोबर आहा आनी इन फ्युचर सुद्दां बीजेपी बरोबर वचपाचो आमच्या अध्यक्षाचो विजयाचो खंयचोच इरादो ना. आतां काही लोकांक जे राजकारणाचे जोकर जालात मायकल म्हणटा तो कोळंगूटचो आमदार मायकल म्हणटा म्हाजे कोतान राजकारणांतलो एक बऱ्यापैकी जोकर आनी त्या जोकराक आपल्याला एंटरटेनमेंट करपाक ताका दिसता की आपण लोकांक एंटरटेनमेंट मेळटा कितें तरी उलोवपाक पडटा तो उलयता ताजे कित्याक मायकलाकच अस्थिरता आहा. मायकलाक खबर आहा की आपल्याक मायकलाची सद्याची मोख कितें आहा मायकल लोकांक पिसू करून अशें करपाक पळयता की आपूण आपल्या बायल आनी आपल्या भुरग्याक तिकीट घेवपाक ताका खबर आहा बीजेपी हांकां अशी तिकीट दिवची ना इवन तिगांकी दिवपाक पडटा दोग जाणां सुद्दां दिवचे ना एकट्याक खंय मेळटलें हें मायकलाक पूर्णपणी खबर आहा. हो एक प्रश्न म्हणून मायकलाक आतां बीजेपी कडच्यान सुटका करून घेवपाक जाय. सो कोणाले विजया नांव घेतली आज नांव घेतली आनी अशें करून तो आपल्याले डायवर्ट करपाक पळयता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या प्रकल्पांची जमीन पर्यटन खात्याची आणि पर्यटन खात्याकूच ते दोन्ही प्रकल्प रद्द करपाक अधिकार आसा अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक दिली. जाल्यार दुसरे वटेन चिमलाकारांच्यो मागण्यो बदलत आसात. प्रकल्प पुरायपणान रद्द जालो अशें मंत्रिमंडळांतल्यान मान्यताय घेवची अशें आतां चिमलाकार मागतात. चिमलाकारांच्या आंदोलनाक शेनवारा 35 दीस जाले. सुरवातेक युनिटी मॉल नाका म्हूण सुरवात जाल्ली या आंदोलनाची. खूप दीस आंदोलकांनी संघर्ष केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान बुधवारा 28 तारखेक एक प्रेस नोटात युनिटी मॉल प्रकल्प आनी प्रशासन स्तंभ येवपाची सुवात झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा भायर आसा अशी माहिती दिली. पूण लोकांच्यो भावना मतीत दवरून तशेंच लोकांचो विरोध पळोवन हे प्रकल्प दुसरे सुवातेर स्थलांतरीत करता अशें म्हळें. ताचे दुसरे दिसा चिमलाकारांनी पत्रकार परिशद घेवन सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिलो. मात ती सुवात झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा येता सरकारान दिशाभूल करची न्हय. जो मेरेन लेखी पत्र येना तो मेरेन आमचे आंदोलन चालूच आसतले अशें ठाम भुमिका चिमलाकारांनी घेतली. तशेंच आदी थारायल्ले शुक्रारचे महाआंदोलन रद्द जावचें ना अशेंय चिमलाकारांनी तेन्ना सांगिल्ले. महाआंदोलनाच्या आदल्या दिसा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान आदेश काडून प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल चिमलाच्या दुसरे सुवातेर व्हरता अशी घोशणा केली. तरी लेगीत शुक्रारा महाआंदोलनाक पोरण्या गोंया व्हडा संख्येन लोक हजर आशिल्ले. या आंदोलनाक आंदोलकांनी परत एकदा सरकाराचेर लेखी आदेशाची त्रुटी काडली. पर्यटन महामंडळ युनिटी मॉलाचेर आदेश काडपाक शकता पूण प्रशासन स्तंभ पर्यटन खात्याचे अंतर्गत येना. प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द केलो म्हूण सरकारान गाडाच्या अंतर्गत एक वेगळो आदेश काडचो अशी मागणी करीत जो मेरेन आदेश काडिना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले म्हूण शिटकावणी चिमलाकारांनी दिल्ली. मजगती चिमला येवपी दोनूय प्रकल्पाची जमीन पर्यटन खात्याची आनी ते दोनूय प्रकल्प रद्द करपाक पर्यटन खात्याक अधिकार आशिल्ल्याचे पर्यटन खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक माहिती दिली. मजगती आता चिमलाकारांच्यो प्रकल्पा संदर्भात मागण्यो वाडपाक लागला. मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवची. युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ चिमलाच्यान स्थलांतरीत करता म्हूण पर्यटन खात्याचे संचालक आनी सचिवाक निर्देश दिवचे. तशेंच प्रकल्प येवपाची सुवात केन्ना स्थलांतरीत करतलो ताची तारीख आनी सुवाते वयले पत्रे काडून जमीन पयली आसली तशीच करून दिवची आनी हे सगळ्यांक मंत्रिमंडळांत मान्यताय दिवचे अशे तरेची मागणी आता अजय खोलकरान केल्या. पयली फर्स्ट स्टेप म्हटल्यार सीएमान सगळे जे ऑफिसर्स आसा ताका आपल्या चेंबरान आपण त्यांची मिटींग घेवपाक. सेकंड स्टेप म्हटल्यार सीएमान डायरेक्शन दिवपाक जाय DTDC चेअर DTDC डायरेक्टर DTDC सेक्रेटरी की हे युनिटी मॉल चिमलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून केन्नाच्यान शिफ्ट करता खंयच्या डेटीच्यान शिफ्ट करता त्याची एरिया कितली त्याची प्लॉट एरिया कितली त्याचा सर्वे नंबर कितलो आनी जागा जी आसा ती रिइन्स्टेट करपाची अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेजर्स आनी डिसमेंटल करपाचे. आनी हे सगळे इमिजिएटली एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन
अप्रूव्ह करून ते ऑफिशियल गॅजेटान काडपाचे. तशेंच तिसरो स्टेप म्हणल्यार सेम प्रोसेस तेणी जे प्रणब भट आसा जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स ताका तेणी सांगचे आनी जीएडीन आनी ताका तेणी एक सेम डिसिजन घेवचे केन्ना शिफ्ट करता, आमकां इन्स्ट्रक्ट करता केन्ना शिफ्ट करता, एरिया कितली, सर्वे नंबर कितलो, प्लॉट एरिया कितली आनी जे कितें लुकसाण जालां तें रिस्टोर करचें आनी कॅबिनेटान हे डिसिजन पास करून ऑफिशियली आमकां गॅजेटान हे सांगचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित नायक हांणी भाजपाचेर टिका करून भाजपाच्या युवा अध्यक्षान प्रसार माध्यमांकडेन उलोवचे पयलीं मुळावे घटनात्मक गिन्यान शिकचें, नाजाल्यार ताची चुकीची विधानां गोंयच्या लोकां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण करतले अशें सांगलें. तशेंच भाजपाच्या युवा अध्यक्षान बेजीक ट्युशन घेवपाक जाय असोय सल्लो अर्चित नायकान दिलो. पळयात. काल भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या प्रेसिडेंटान कोण तरी आसा तो ताणें एक स्टेटमेंट केलो दॅट ती नोटिफिकेशन जी दिल्ली सेक्शन 163 जे घातिल्ले दॅट वॉज ओन्ली टू प्रिव्हेंट आमचे चिंबलचे भाव आनी भयण्यो आनी आयो जे बसल्यात आमची जे लेक सांबाळपाक आनी आमचे जे अस्मिताय आमचे लँड सांबाळपाक तांकांच प्रिव्हेंट करपाक की ताणें आझाद मैदान जो एक पवित्र स्थान आनी आझाद मैदान हो ऑफिशियली गव्हर्मेंटान जागो दिला टू कंडक्ट पीसफूल प्रोटेस्ट. ह्या जाग्याचेर प्रोटेस्ट करपाक शकना म्हणून ह्या भारतीय जनता पक्षान ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन हो नोटिफिकेशन दिवन ताणें सांगलें की गॅदरिंग ऑफ पीपल इज नॉट अलाउड, सेक्शन 163 इज इम्पोज्ड. आनी हो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष कोण तो आसा तो ताणें स्टेटमेंट दिलो की इट वॉज ओन्ली मेंट टू प्रिव्हेंट देम फ्रॉम कमिंग टू पणजी, ओन्ली मेंट टू प्रिव्हेंट दीज protesters, these are Goan brothers and sisters from Chimbel who are trying to save our land, trying to save our lakes, to prevent them to come to Panji. And this was allowed for the BJP चे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक एकटे जावपाक कित्याक तांचो प्रेसिडेंट आयलो. They have broken law and order. The भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ताणें क्लियर सांगला प्रेसिडेंटान त्यांच्या की इट इज आर ओकेजन वॉज अ स्पेशल ओकेजन अँड दिस वॉज नॉट अ स्पेशल ओकेजन. आय वॉन्ट टू आस्क देम, म्हाका विचारपा तांकां म्हणजे ही आमकां आमचे लँड प्रोटेक्ट करप इज ऑल्सो अ स्पेशल ओकेजन फॉर अस. आनी आमी सगळे आझाद मैदानाच्या पवित्र भुमीचेर आमी वचून प्रोटेस्ट करताले ते तुमकां कोता येना. पण तुमी तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष येता म्हणून दॅट बिकम्स अ स्पेशल ओकेजन. सो रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर डिफरंट फॉर डिफरंट पीपल. सगळ्यांक वेगळे वेगळे रूल्स. कायदो म्हणटा तो समांतर, कायदो म्हणटा तो सगळ्यांक सारको आसपा जाय. ह्या भारतीय जनता पार्टी आनी हे भारतीय जनता युवा मोर्चा हे सांगता की कायदो म्हणटा तो सेपरेट, ते पावरान आसा म्हणून तांकां कायदो सेपरेट आनी आमकां सामान्य जनताक, गोंयचे जनताक कायदो म्हणटा तो सेपरेट. हांव मागता तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आयला ताकाच मागता हांव आनी तांचे गोंयचे जे अध्यक्ष दामू नायक आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक मातशें ट्युशन दिवचे की कितें उलोवपाचें, कितें सांगपाचें, कायदो म्हणटा तो कितें. तुमी होम मिनिस्ट्री तुमच्या हातीन आसा, तुमी मातशें तांकां सांगपा जाय की कायदो म्हणटा तो कितें, कायदो कसो आसता. दॅट हॅज टू बी एक्सप्लेन अँड मातशें ट्युशन दिया. इट इज एब्सोल्यूट शेम ऑन दीज भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या भुरग्यांक की तांकां खबर ना कायदो म्हणटा तो कितें. तो पेपर दाखयतात, नोटिफिकेशन दाखयतात आनी आपणालीच मारून घेतात. यू नो, सो लॉ अँड ऑर्डर इज द सेम, हॅज टू बी सेम फॉर एव्हरीबडी. अँड प्लीज हांकां मातशें ट्युशन दिवन शिकायात की कायदो म्हणटा तो कितें आनी कायदो म्हणटा तो समांतर. आनी सीएमान आनी बीजेपीच्या प्रेसिडेंटान दोगांयनी क्लॅरिफिकेशन दिवचें की हे कित्याक अशें जालें आनी कायदो गोंयचे जनते खातीर वेगळो आनी तुमच्या खातीर वेगळो हेचेर मातशें जस्टिफिकेशन दिवचें. एका दिसात भांगर 14,000 जाल्यार चांदी 20,000च्या दरान देंवल्या. 7.65% देऊन 10 ग्राम 1,69,000 रुपयांचेर पावले. भांगर आनी चांदीचो वाडिल्लो दर नव्या वर्सा लेगीत कमी जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मदीं तणाव निर्माण जाल्लो. जानेर म्हयन्याच्या सुरवेक सावन भांगराचें मोल 43,000 रुपया परस चड म्हळ्यार सुमार 32% वाडलो. तेच प्रमाण चांदीच्या दरांतय व्हड वाड जाल्ली. पूण आतां मातशे लोक धादोशी जाल्यात.
25व्या युवा कोकणी साहित्य संमेलनाचं उक्तावण सुवाळो ठाणे सत्तरी जालो. सुवाळ्यात कन्नड लेखक जयंत गायकिनी आणि भारतीय संस्कृतायेत तिगोवन दवरपा खातीर साहित्य हे एक प्रभावी माध्यम आसा अशें स्पश्ट केलें. गोवा कोंकणी अकादमी पणजी, साहित्य मंथन सत्तरी आणि PM श्री स्वर्गीय हिरोजीराव बाबूराव देसाई सरकारी माध्यमिक शाळा ठाणे हांच्या सहकार्यान हे संमेलन घडोवन हाडिल्लें. नव्या पिळगेच्या लेखकांनी आपल्या बरपावळींतल्यान संस्कृतायेची मुल्यां, परंपरा आणि वास्तवताय मांडप खूप महत्वाचें अशें तांणी सांगलें. हे संमेलन 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारी अशे 2 दीस चलतलें. या सत्तरीन आज युवा साहित्य संमेलन घडटा. या सत्तरीक डोंगरावळींची माळ आसा, दर्यादेग आसून म्हादईचो पदर आसा, वज्र्या झऱ्यांचे वरदान आसा. या डोंगरांतल्यान पावते उदक येना, फक्त उदक येना, रानां वारें भोंवता. म्हणून लोकसंस्कृतायेन संपन्न आशिल्लो सत्तरी माल, लोकसंस्कृतीच्या मुशींतल्यान लोकसाहित्य दिवपी सत्तरी माल, ताजे आज देख दिने दर्शन गोपी भवन आमकां घडयलें. आज आमी युवा साहित्य संमेलन घडयता, पूण आमच्या लोकसंस्कृतीतलें साहित्य कितलें ग्रेट आसा, व्हड आसा, श्रीमंत आसा हें दाखोवन दिवपी हो सत्तरी माल. आपल्या ह्या नव्या काळा संक्रमण काळा प्रमाण आमी पावलां मुखार घालतना आपल्या भुमीचें भान दवरपाक जाय, आपल्या भुंयेच्या संस्कृतीचे भान दवरपाक जाय, आपल्या भुंयेच्या संस्कृती पर्यावरणाचे आणि समाज जिवनाचे भान दवरपाक जाय. हाजे मूर्तिमंत देख जर कितें आसत जाल्यार सत्तरींतल्या साहित्यिकांनी दिल्लें साहित्य. फक्त मनोरंजना पुरतो आमी ह्या साहित्या कडेन पळयना, मनोप्रबोधन बी पळयता, विचारांचे धन बी दिता, लोक जागृताय बी दिता. आणि आमी ज्या भुंयेंत उबे आसा त्या कणाकणान कोंकणी आसा, त्या कोंकणी कणकणी साहित्य आसा आनी साहित्य कणकणी कोंकणी आसा हें बी दाखोवन दिता. म्हणून लोकसंस्कृती कणकणी कोंकणी आणि लोक साहित्य कणकणी लोकसंस्कृती असो विचार हे सत्तरी माल दिता. साहित्य आमी साहित्य म्हळ्यार विंगड एक्टिविटी न्हय, ते अशीच येवचें आसता, हिंगामा येवचें आसता साहित्य. आमी थोडे कित लोकांनी कितून सोडटा म्हणल्यार साहित्य म्हणल्यार तें वेगळी स्पेशल. साहित्य म्हणल्यार दैवांश संबूत न्हय, तें इट्स अ ह्युमन एक्टिविटी. थोडे लोक बरे करतात, थोडे लोक बरे ना, इतलेंच. इट्स अ ह्युमन एक्टिविटी. आमी डे टू डे एक्टिविटी दैनिक जे आसता ते साहित्या मूलक दैनिक जाता इतलेंच. आमी डे टू डे कसले एक्सपिरियन्स करतात ते आमच्या मनात उरता, तें आमच्या पोएट्री मूलक, आमच्या कथा मूलक ते दैनिक जाता. इतलें आमी विशेष ना, इट इज मोस्ट स्पिरिच्युअल सिंपल एक्टिविटी. ते हांव बिलीव करता केन्ना. युवा म्हटल्यार उन्माद, युवा म्हटल्यार तरणी आशा, युवा म्हटल्यार पांचवे चार, युवा म्हटल्यार नवे ल्हार. हो भोवमान म्हाका एका व्हडल्या जापसालदारकीची जाणीव करून दिता. ही जापसालदारकी फाटल्या 5-6 वर्सां तरी हांवें अनुभवला. आणि खरें सांगता, हो मान मेळ्ळ्या उपरांत ह्या जापसालदारकीचो ताण म्हाजेर चड आयला. ना जाल्यार हांव जेन्ना मुखार उलयतां तेन्ना मुखार लोक असो थंड कमीच बसता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. नमस्कार आणि योकार